सरकार उदरगतीचे ढोल वाजयता खरे, पण हे उदरगतीचो दर्जो पावसान एक्सपोज केला। पेडणेचे पायलट सरकारान दिल्ली आश्वासना केन्ना जाग्यार घालता हाची वाट पळयतात। या वाठारांतल्या पायलटांच्या शेडींची अवतिकाय जाल्या। थळावो आमदार येता वता पायलटांची हालत पळयता, पण तो मुद्दम जावन आडनदर करता काय कितें? समाज वावुरपी उमेश तळावनेकराक प्रश्न पडला। पेडण्यातले पायलट आसा हे आता मोदी सरकार डिजिटल इंडिया म्हणटा जाल्यार आयची परिस्थिती पळयात। हांव तेंच्या वांगडा आयज शेडून उबो आसा, धड एक पत्र आहा तोय बी सारको ना, आनी प्रत्येक आमदारान ह्या पेडणे तालुक्याक मुख्यमंत्री दिलो, उपमुख्यमंत्री दिलो सरकारान, पण हे सादे जे समस्या जे ग्रामीण भागातल्या लोकांच्यो ते समस्या सुद्धा सोडोवपाक सरकाराक शक्य जाले ना। आयज गेल्या हेका आमचो जो आमदार आता स्थानिक आसा, पयलींच्या आमदारांचे हांव घेवनूच बसना कित्याक तेंचे कडल्यान अपेक्षाच नसल्यो, पण तो आमदार स्वता म्हाज्या वांगडा भोंवन सुद्धा ह्या बस स्टँडाचेर ह्या स्टँडाचेर पायलटांक आमी खूबदां विजीट दिल्यात की तेणी सांगलेले आपुणांक तुमी संदी दियात, आपूण तुमचे शेतीचें काम जातकूनच करतलो म्हणून। पण आयज आमदार जावन वर्ष उलाटलें तरी आमदाराक हे 100 फावटी ह्या वटेन येता वयता, ह्या पायलटांची दशा दिसना काय? तांच्यानी डिजिटल करचें, पण ह्या गरीब एक्चुअली ह्या पायलटांक सरकारान कितें तरी म्हयन्याक मानधन दिवपाची गरज आसा। तेंचो धंदो पयलो जाल्यार ते पोट सुद्दां भरूं शकना, पण तो धंदोय ते सोडूं शकना कित्याक बारीक सारीक ते रिणांनी आसा म्हणून। पण सरकारान असल्या घटकांक विनाकारण करोडांनी पयसो विनाकारण डेव्हलपिंग करपाच्या नांवार पिड्ड्यार करच्या पेक्षा ह्या पायलटांक कितें तरी अनुदान सरकारान जाहीर करपाचें अशें हांव मागणी करतां। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।